सारखे घाल घाल जेसीबी साठी गेलो का म्हटलं नका सारखे असते माझी वय प्रॉब्लेम आहे
स्वप्नील सांग आयज डेमोलिशन करता तुम्ही किती रिजन ग्रामसभेक इश्यू आसलो की हांगा कितें एनक्रोचमेंट जाला म्हणून मालीम जेटीर आनी त्या कारणान ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलें की जे कितें मालीम जेटीर एनक्रोचमेंट जाला ते आमी डेमोलिश करतले म्हणून आनी लोकांचे इश्यू आसलेले की हांगा ट्रॅफिक जाम जाता कंजेक्टेड जाता तुम्ही पयला आसतले पळय रस्त्याचेर पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ते पंचायतीन इनिशिएटीव घेतलो सगळ्या पंच मेंबरांनी आणि आयज हे आमी हांगा उबे आसा ते डेमोलिश करतले पण ते आता खुबशे गाडे आहा पळय तेवूय रस्त्यार येयल्ले तेवूय डेमोलिश जातले काय फुटपाथीत वयतले लास्ट टायमार पॅन्डेमीक जाल्लेलो पळय न्हू तेन्ना जे आमचे गांव भाव आसलेले पळय तेंच्या खातीर ते आमी एक तांकां तेची पोटा पाण्याची सोय जावची म्हणून तांकां ते गाडे आमी पंचायत मार्फत आमी ताका इश्यू केल्लेले म्हळ्यार आतां आमी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा जेन्ना हॉकर झोन आयडेंटिफाय बेगीनच्या बेगीन तेन्ना ते आमी हे गाडे आसा न्हू ते आमी सगळे ते गाडे शिफ्ट करतले पण हे आता हे जे तू पॅन्डेमिकाच्या टायमार म्हणटा गाडे हे कितले वर्सां जाले गाडे दिसता ना हांगा ते रस्त्यार येयल्या ना हे जे पळय ते सायडीक तुमी पयले आसतले ते पॅन्डेमिकच्या टायमार गाडे येयलेले तेज्या पयलींचे पळय गाडे आसलेले ते दुसरे सायडीक आसलेले आनी ते प्रॉब्लम नासलो तेंचो कळ्ळें आतां आमी सगळे गाडे हांगच्यान आमी शिफ्ट करतले खंय शिफ्ट करतले आज जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा उलोवणी चालू आसा ते तुमकां इमिजिएटली आमी हे सांगतले पूण फक्त आता तुम्ही डेमोलिश करता ते रस्त्या वयलेच करता रस्त्यार जो पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ट्रॅफिक जाम जाता लोकांचो इश्यू आसलेलो खूब कंजेक्टेड जाताले मालीम त्या खातीर आमी हे डिसिजन घेवन हो आमी हे सायडीक काडटा मोडटा गाडे सगळे पंचायतीक रजिस्टर्ड आसात काय इलिगल आसात ना जे पळय गाडे पंचायती रजिस्टर आसा ते आमी ऑलरेडी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करून ताका शिफ्ट करतले हे सगळे आसा ते लिगल की खंयचे हे गाडे जे आसा गाड्याच्या बाबतींत उलयता तो फाटल्यान दिसता तो स्ट्रक्चर फाटल्यान तो इल्लिगल आसा म्हणल्यार ते केस चलता डेमोलिशना पंचायतीन काडलेली आसा ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस चालू आसा पूण कितले कितले गाडे आहे टोटल कितले गाडे आहे गाडे पळय जवळ जवळ 20-25 गाडे आसतले ते जांकां आमी लायसन इश्यू केल्लेले आसा तांकां इमिजिएटली आमी शिफ्ट करतले पूण 20-25 पूण हांगा मेजपाक गेल्यार तेज्याकून चड अशें दिसता ना आमी लायसन जांकां पळय कोणाक दिल्लेले आसा ते गाडे शिफ्ट करतले आनी जे पळय तुमी म्हणटा न्हू की जांकां कोणाक इल्लिगल गाडी आहा ते आमी काडटले तुमचे नाव सांग हांव सरपंच पेंदो फ्रांसो स्वप्नील चोडणकर आता तुमची ताका नोटीस बी धाडलेली आता हांकां जे मोडपाचे आहा ते या नोटीस धाडपाची गरज ना कित्याक ते एनक्रोचमेंट रस्तो न्हू तो रस्त्याचेर जेन्ना पळय एनक्रोचमेंट करता तेन्ना पंचायतीक अंडर सेक्शन 73 रायट आसा त्या प्रमाणे आमी जे लोकांक त्रास जाता ते आमी इमिजिएटली काडटा त्याचा पयलीं इन्स्पेक्शन आतां इन्स्पेक्शन जालां तेजें इन्स्पेक्शन आता ही केस कितले स्टेप जालो हेतून आहा पंचायतीन की फाटले इन्स्पेक्शन हे आहा ते ती उणे म्हाका दिसता 1.5 वर्स सुमार जाले 1.5 वर्स जाले आमी ऑलरेडी डेमोलिशनाक काडलेली तेन्ना ते पार्टीन स्टे घेतल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन इमिजिएटली आमचे प्रोसेस चालू आसा की स्टे वेकेट करपाक इमिजिएटली स्टे वेकेट जायना बरोबर आमी इमिजिएटली तेवूय स्ट्रक्चर जो इल्लिगल आसा तो काडटलो तुमकां दिसता तुमी हे मोडटा आनी ते दोत्ता तेजेर म्हाका सांग जेन्ना केस चालू आहा ते जाले पूण हे मोडून कितें फायदो तुमकां पळय रस्त्याचेर ट्रॅफिक जाम जाता न्हू तो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो न्हू तेज्या खातीर आमी हो इमिजिएटली तो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा तो इमिजिएटली तो सॉर्ट आउट करता आमी टप्प्यान जे बी कितें आसा आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस आसा ती जी केस आमी वेकेट करूंक सोदता जाता तितके बेगीन ती इमिजिएटली जायना बरोबर तो जो स्ट्रक्चर आसा तोवूय आमी डेमोलिश करतले आता दुसरे ते बस स्टॉप ते तुम्ही मोडला ते ओपन कितले करता ओपन करता तो एनक्रोचमेंट जाला तो ओपन करता इमिजिएटली